तांकां जण एकल्याक स पाकेट असले, 2 ताचे मुखामळ दांपूंक, 2 ताचे पाय दांपूंक आणि 2 उबोवन वसोवंक. हांगा पळया, सेराफीम म्हळ्यार ते एंजल सबरीत ते एक बडव्या बरी देवाची स्तुती गावचे एक बडवे ते सांगतात, देवाच्या सांगतपणांत तसचे देवाचे स्तुतीत गावचे ते. आणि देवाक हर एका वेळार ते पवित्रपणाचे ताका स्तुती गायन करतले ते. कित्याक हांगा पळया, आता तिसऱ्यांत आमकां वाचूंक मेळटा, ते एकामेका पळया ताचे वरी पयले आमी 2 ताचे मुखामळ दांपूंक, 2 ताचे पाय दांपूंक आणि 2 उबोवन वसोवंक. पळया हांगा देवाचे बांडावळ पळया, ताका आमकां डायरेक्ट पळोवंक जायना खंयच्याय मनशाक. त्या खातीर आमकां देव दिश्टीक पडलो, ते पडलो आमकां देवाक आमी रूप पळयचे जाल्यार आमकां सादच ना. आमच्या संवसाराचे जिवीत आमी बरेपणान आमी करसून ताचे उपरांत आमी जिजून केल्ल्या आमकां ते केल्ल्या वाटेन जिजून आमकां कित्याक म्हळ्यार जिजू मारिफात आमकां सोडवून आयल्या, त्या सोडवणेच्या वाटेन आमी समकात जाल्यार आमी जिजू मारिफात आमी ताचे आमकां ते एक एटमॉस्फियर आमकां ते भोगूंक आमी फावो जाता. तशें जावन हांगा ते एकामेका अशें म्हणटाले, पवित्र 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 दळभरांचो सर्वेस्पर देव, सगळो संवसार भरला ताच्या वैभवान. हांगा आमच्या कोंकणी बायबलांत वैभवान म्हणून आसा, पूण इंग्लीश बायबलांत ग्लोरी म्हणून आसा. कित्याक म्हळ्यार ताची महिमा आतां ग्लोरी म्हळ्यार महिमा, ताची महिमा आमी बघचे. आता महिमा म्हळ्यार काले ताची महिमा आमी बघूंक. महिमा म्हळ्यार काले तसो परजड न्हय. एक्चुअली महिमा म्हळ्यार देवान आमकां रचतना देवा सारकेंच रचल्लें वैगी, देवा सारकेंच रचल्लें आनी तातूंत कांय उणेपण नातलें. पूण आमकां उणेपण कशें भोगलें? आमकां उणेपण भोगलें म्हळ्यार आमी देवातावन पयस गेल्या, आमी आविदेय जाल्ल्या कारणा खातीर आमी पयस गेल्या. सो त्या खातीर आमी देवान आमकां ताच्याच सारक्या सो रचला आनी ताच्याच सुरपाय सो रचला म्हळ्यार ताची महिमा अदृश्य रितीन आसली ती आमी आमच्या कुडींत वा आमच्या सद्या जिवनांत अनुभव करचे जावन आसा. महिमा, ती महिमा अदृश्य रितीन आसली ती आमी अनुभव करचे. ताचो अधिकार जावं पुरो, ताचे कितेंय हर एक ताणें आमकां कितें दिलां तें आमी अनुभव करचे जावन आसा. सो ताका म्हणटात महिमा. त्या खातीर इसाया प्रवादी तो एकदम भियेलो केदाळा तें पळोवंक, देवाक पळोवंक आनी देवा कडेन उलोवंक तो भियेलो. आनी ताच्या उपरांत ताच्या चवथे आमी वाचया, तांचे बोबेच्या आवाजान दारवंत हाल्ले आनी मंदिरांत दुवर भरलो. ताच्या उपरांत तुमी वाचा सिस्टर, अप टू 8 मुसर वाचा. तेन्ना हांवें म्हळें, हाय म्हजें काटा, म्हजो नाश जालो न्हू, कित्याक हांव एक मेळ्या वंटाचो मनीस आनी मेळ्या वंटाच्या मनशां मदें हांव जियेतां. आनी म्हज्या दोळ्यांनी रायाक दळभराच्या सर्वेस्पराक पळयला. तेन्ना सेराफिमा मदलो एकलो वेदी वयलो चिमट्यान काडलेल्यांतलो एक इंगळो हातान घेवन म्हजेशी उबोन आयलो. ताणें तो म्हज्या वंटाक लायलो आनी म्हळें, पळय हो तुज्या वंटाक लायला, तुजो अपराध काडून उडयला आनी तुजें पातक भक्षलां. 8 काल म्हणटा. तेन्ना सोरेस्पराचो ताळो हांवें आयकलो
ताणें म्हळें, हांव कोणाक धाडूं? आमचे पासत कोण वेतलो? हांवें जाप दिली, आबळे, हांव हांगा आसां, म्हाका धाड. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. पळय हांगा देवाचे आमी सांगात पोनू वा देवाचो थाळो हांवें अनुभव करचे जाल्यार हांगा हांवें पयलें इसाया प्रवादी पयलेंच म्हणलो, हाय म्हजे कटा म्हजो नास जालो मू, कित्याक हांव एक मेळ्ळ्या वंटाचो मनीस. ताणें पयलेंच एक्सेप्ट केलें, हांव एक मेळ्ळ्या वंटाचो मनीस. कित्याक देव ताचे देवा सांगता आसले ते सराफीम ते बडवे ते खुद्द पवित्र 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 म्हणलें गायन गावन आसले. सो त्या खातीर ते पवित्रपणा वरवीं आमकां देवा कडेन उलोवंक जायना. कित्याक हांगा पळया, हांव एक मेळ्ळ्या वंटाचो मनीस आनी मेळ्ळ्या वंटाच्या मनशा मध्ये हांव जियेतां आनी म्हज्या दोळ्यांनी रायाक दळबराच्या सर्वेस्पराक हांवें पळयला. आतां पळयला पूण ताचे अनुभव करचे जाल्यार थंय उलोवंक कम्युनिकेशन जायचें. पूण तें कम्युनिकेशन जायना. कित्याक कम्युनिकेशन जायना? कित्याक म्हळ्यार थंय ताचे थंय मेळ्ळेपण आसलें. सो त्या खातीर थंय मेळ्ळेपणा वरवीं आमकां देवा सांगता तें कम्युनिकेट करूंक जायना त्या वेळार. सो तेन्ना सेराफिमा मदलो एकलो वेदी वयलो चिमटो काडून एक इंगळो हातांत घेवन म्हजेशी उबो न्हयलो. ताणें तो म्हज्या वंटाक लायलो आनी म्हळें, पळय हो तुज्या वंटाक लायला, तुजो अपराध काडून उडयला आनी तुजे पाताक बगसालां. केदाळा ते ताचे अपराध काडून उडयलो आनी ताचे पाताक बगसालें. तेन्ना सर्वेस्पराचो ताळो ताणें आयकलो. पळय त्या खातीर आमकां आमी केदाळे सर्वेस्पराचो ताळो आयकचे जाल्यार म्हजें प्रिपरेशन कितलें आसा म्हणून हांवें चिंतचें. आमी चिंताव आमकां नितीवंतपण जिजून आमकां जिजू मारिफात दिलें. वय आमकां खंडीत जिजू मारिफात आमकां नितीवंतपण जिजूचें काम केलां. जिजून फिनिश्ड म्हणा, संपतलें म्हणा. पूण हांवें कितलें काम केलां? हांवें त्या प्रमाणे म्हजें चिंता बदलिलां गी. कित्याक हांगा पळया, पयल्यान ताणें इसाया प्रवादीन म्हळें, हांव हाका फावो न्हय आसलो मनीस. ताका कळ्ळें हांव फावो नातुल्लो मनीस. तेदळच ताणें सांगलें हांव फावो न्हय हाका. तेन्ना तो म्हणलो, ताचो बडवो सेराफीम पळय, ताणें एक इंगळो काडून ताचे थंय ताणें वंटाक लायिल्ले कुडले अपराध उडयला, तुजो अपराध काडून उडयला आतां आनी तुजें पाताक बगसालां. तेन्ना सर्वेस्पराचो ताळो हांवें आयकलो ताणें म्हळें. वय ह्या खातीर आमकां हे पयलेंचे म्हळ्यार ह्या पुस्तकांत आमकां दोन भाग वयगे, एक पोरनो सल्लो, एक नवो सल्लो. सो त्या खातीर पोरण्या सल्ल्यांत हर एक आमकां प्रवादी मारिफात आमकां देवाची शिकवण मेळटली, देवाचें उतर आमकां मेळटलें, तशें आसलें. पूण हांगा केदाळा देवाक तो लागीं सरतना, देवा कडेन उलोवंक ट्राय करतना ताचे थंय ताका उलयचें जाल्यार, ताणें आयकचें जाल्यार, देवाचो ताळो ताणें आयकचें जाल्यार पयलें पवित्रपण ताणें आपणावंक जाय आसलें. सो त्या खातीर हांगा इसाया प्रवादीन पवित्रपण ताका आपणावंक जाय आसल्यान ताणें तें पवित्रपण आपणावंक ताका देवानंत ताका कुमक केली आनी देवा वरवीं ताचें पवित्रपण ताका पाटील ते लाभिल्ले वरवीं ताका देवाचो ताळो आयकलो. आतां आमकां नव्या सल्ल्यांत आमकां जेजू क्रिस्तान ताच्या रक्ता वरवीं ताणें आमकां धुवन नितळ केलां. पयलेंच्या काळार तशें नासलें. सो त्या खातीर आमकां देवाक आमी केदाळा जिजून केल्ल्या कार्या वयर आमी सतमानता. जिजूक आमी सोमी सोडवणदार, म्हजो सोडवणदार, म्हाका हर एका संगतींत हांव देवा तावन पाताक म्हळ्यार आमकां
कितें जाता तें देवातावन आमकां पयस व्हरता वैगी ते पाताक आमकां देवातावन पयस व्हरच्या संदर्भार हांव केदाळा म्हजे चिंता हांव बदलून हांव केदाळा पाटी येता केदाळा हांव म्हजे चिंता बदलून हांव पाटी येता आनी म्हजे फोकस हांव जिजून कितें केलां त्या कार्याचेर हांव केदाळा हांव पाती येता ताणें म्हजे खातीर तो संवसाराक आयलो आनी म्हजे खातीर तो क्रुसाचेर मरण मेलो आनी ताणें ताचें नितीवंतपण म्हाका दिलें ताचे वरवीं हांव नितीवंतपण जावंक पावला म्हणलें म्हाका केदाळा कळीत जाता केदाळा हांव ताच्या नितीवंतपणांत हांव जाता आतां 2 कोरिंथियन्स आमी काडूंक गेल्यार ताचे वरवीं पयलीं आमी रोमन्स 5:8 काडया पूण आमी पक्के आसल्याव तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें. प्रेज गॉड पळया आमी केदाळा पातकी आसल्याव केदाळा आमी देवातावन पयस आसल्याव केदाळा देवान आमचो मोग केलो आतां आमी जाल्यार कशें आमचे डील जावन आसता आमचे कशे एक संबंध कशे आसता आमी संवसारांत जियेतना आमच्या प्रमाणे जियोवचे मनीस वा आमच्या चिंतपा प्रमाणे आसल्या मनशा संगी आमी वेगळी बसता पूण आमच्या चिंतपाक विरोध आसल्या वा कितें आमचे प्रमाणे ते चिंतिनात तांचे दुसऱ्यांत रिती असतात तांचे वट्टू आमी बसना वैगी आमी कितें चिंता आमी केल्लें समा आसा त्या खातीर आमी ते समानांत म्हणलें चिंताप आमचे लागीं आसा सो त्या खातीर आमकां तांचे सवे आमकां बरसोंक जायना त्या खातीर हांगा म्हणटा पूण आमी पातकी आसल्याव आतां देवान तें चिंतूं ना आमचे उणेपण ताणें लेखूं ना आमकां कितें देवाच्या त्या पवित्रपणाक आमकां कितें आड येता तें लेखूं ना कित्याक देव पवित्र तांदूं कांय यंच ना कित्याक आमकां इजाया प्रवादीचे आतां आमी वडोल काडिल्ल्या वर्सान आमकां क्लियरली सांगता ते पवित्रपण म्हळ्यार देवाचे मेन लक्षण सो त्या खातीर हांगा पूण आमी पातकी आसल्याव तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो मोग करता म्हणून आमकां दाखोवन दिलें त्या खातीर आमकां देवातावन वेगळासर आमी भोगता जाल्यार कित्याक आमी भोगता आयजाया 59:2 काडया थंय आमकां कळटा आमी कित्याक आमी पगार तुमच्या अपराधा वरवीं तुमच्या मध्ये आनी तुमच्या देवामध्ये वेगळा सार जाला तुमच्या पातकांनी ताचें तोंड लिपयलां आनी हे वरवीं तो तुमकां आयकूंक शकना. प्रेज गॉड पळय हांगा कशें क्लियरली सांगता बगर तुमच्या अपराधा वरवीं अपराध म्हळ्यार आमी कितें देवाच्या देवाक आविदेय जावन आमी करता म्हळ्यार देवाचे एक मोग आनी पवित्रपण हाच्या विरोध आमी कितें करता ते हर एक आमचे थंय ते अपराधा बरी आमकां ते आमच्या सांगाता आसता आमचे ते नेचर आतां पळयल्यार आदाम आनी येव तांकां देवान आपल्याच सारक्या आनी सुरपायेचो रचलो रचून तांकां फ्रिडम दिलें तांकां हर एक तांकां इन्स्ट्रक्शनी दिली आनी तांकां सांगलें ह्या रुखाचें फळ खायनाका देवान स्ट्रेट इन्स्ट्रक्शन दिलें ह्या रुखाचें फळ तुमी खावं नजो म्हणून पूण केदाळा तांकां त्या सर्पा रुपार ताणें येवन वा चिंताप तांच्या मतींत आयलें केदाळा तांणी हें फळ तांकां पळोवंक बरें दिसलें सक्कड
कितें हांव केल्यार आतां थंय सरपण काले सांगलें तुमी हें केल्यार देवा बरी जातल्यात म्हूण सांगलें. पूण हांकां हांच्या कुडी भितर वा हांगची ती देवा कित्याक देवा बरी आमकां रचला म्हणून आत्म्यान सांगलां वैकी. सो आमी देवा बरी आसा म्हणलें ती विसरली. ती विसरल्ल्या वरवीं तांणी ते सैतानान कितें सांगलें, ह्या रुखाचें फळ केल्यार तुमी मरनात, बगार तुमी देवा बरी जातल्यात म्हणून सांगिल्लें थंय तांणी धरलें. आमकां अशेंच जाता संवसारांत. आमकां संवसारी रितीर आमी हांगा संवसारांत जियेतना आमच्या कितें म्हणटात आमच्या सेन्सस म्हळ्यार आमचे पंचेंद्रिय जावंक पुरो वा आमचे एनवायरमेंट जावंक पुरो वा आमचीच मनशां जावंक पुरो वा आमचे कोणी आमकां कितें सांगता ते आमी वेगळी आयकता. आनी त्या घडये आमी आमच्या आमकां कितें देवान ती इन्स्ट्रक्शनां दिल्यात. आतां आमकां देवाचें उतर आमकां हर एक आमकां देवाच्या सांगातपणांत व्हरूंक ते आमकां कुमक करता. वैगी आमकां देवाचें उतर आमकां देवाची महिमा आमचे थंय ती प्रकटीत जावचे बरी आमकां ती दिल्यान. सो त्या खातीर आमी त्या वेळार ताचे वयर आमचे आसलें ध्यान आमी चेंज करता. कित्याक आमी सट जावन आमी त्या पंचेंद्रियात पावन आमी संवसारांत जियेता जाल्ल्यान आमकां ते दोळ्यांक दिसता वा कानाक आयकता वा कितें आसा आमकां ते वेगळी आमकां ते लागू जाता आनी ताचे प्रमाणे आमी करूंक येता. आतां एग्जाम्पल कोणें एक फोन केलें आनी वा फोन करून आमकां सांगलें अशें अशें आसा, तुवें इतलें पुरो कालें तुवें इल्लें इन्वेस्ट केल्यार तुका अशें मेळटात तशें मेळटात म्हणून सांगतात वैगी. ते दळा मनीस कालें करता. ते दळा ताका आशा उपजाता आनी ते दळा हाचे कडेन ना जाल्यार ते दुसऱ्यां कडेन कान घेवन जाल्यार इन्वेस्ट करता. पळय आमी कशें आमी आमच्या ह्या बुलोवण्याक संवसारांत आमी कशें आमी बुलता म्हणून. कित्याक म्हळ्यार आमकां आशा आमची चड आसा, आमचे डिमांड्स चड आसा. त्या खातीर आमी चिंता हांवें अशें केल्यार म्हाका बरें जिवीत बरें मुखार फायदो चड मेळटा. पूण आमी त्या वेळार आमी त्या देवाच्या उतरार आमचे तिरासन आसा जाल्यार देवाची इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे आमचें जिवीत आमी आमची चिंता आसा जाल्यार आमी खंडीत त्या ट्रॅपांत आमी पडना. पूण आमकां ते कित्याक जाता म्हळ्यार आमी हर एक फावटी आमी त्या पंचेंद्रिया प्रमाणे आमी जियोंक येता. सो त्या खातीर आमकां ते आदाम आनी येवेन केल्ल्या प्रमाणेच आमचें चिंताप बदलता. आतां कशें म्हणलें तांणी हें फळ केल्यार तुमी देवा बरीच जातात म्हण. कित्याक तांच्या मतींतलें बी देवाचें उतर देवाचें बी आसलें, देवाची संपूर्ण आसलें, देवाची ती महिमा पळोवनचें जिवीत आसलें तें ताणें होगडायलें. सो तशेंच आमच्या जिवनांत आमकां सबार संगती आमकां ह्या संवसारांत जियेतना देवा तावन पयस व्हरच्यो तसल्यो संगती आमकां जातात. आतां पळय आतां सबार फंक्शनां आसचो वो वेळ, ह्या वेळार आमचें डिस्ट्रॅक्शन जाता की ना आमकां चड. आमी एकांत आमी आसूंक जायना, आमकां चेंजीस येतात आमचे ते. आमी कितलेंय देवाच्या उतरांत आसूं दी आमी केदाळ आमी चड आनी चड फंक्शनां आनी खंयच्या संवसारी रितीच्या आमी त्या हाका प्रभावाक पडता म्हळ्यार आमी आमचे ते रिलेशन देवा सोमे आसलें रिलेशन आमकां ताका
तो फोव तो वेळ आमकां दिवंक जायना. सो त्या खातीर आतां नाका इल्ल्या वेळान नाल्यार फाल्यां आमी परवां तशें आमचें मत आमी आमचें शेड्यूल आमी चेंज करन कान घेता. सो ते दळस आमी ह्या देवाच्या संगातपणांत न्हू आमी पयस वचोंक आमी लागता. त्या खातीर हांगा बगार तुमच्या अपराधा वरवीं तुमचे मदें आनी तुमच्या देवा मदलें वेगळासर जाला म्हणटा. हांगा अपराध म्हळ्यार आमी हें चिंतचे नाका कोणाक एक मर्डर केलें वा कोणाक आनी कालें केलें, नाका जाल्लें उलयलें, तें न्हय. आमी केदाळ देवा तावन पयस वेचेय आमकां ते अपराध म्हळ्यार आमी ते देवा तावन पयस वेचेय आमी त्या कालें म्हणटात देवाची महिमा आमी अनुभव करचे तावन आमी भायर उरता. सो त्या खातीर हांगा म्हणटा तुमच्या अपराधा वरवीं तुमचे मदें आनी तुमच्या देवा मदें वेगळासर जाला. तुमच्या पातकांनी ताचें तोंड लिपयलां. आतां आमी जेजून आमकां हर एक आमकां कर्ण दिला. वैगी ताणें फिनिश्ड म्हळ्यार संपदलें म्हळ्यार आमकां हर एक ताणें कर्ण दवरला. पूण हांव तें अनुभव करता गी, अनुभव करूंक जाता गी. म्हाका अनुभव करूंक कितें आडकळी येतात, हांव कितें ती आडकळ हांव पयस करूंक हांव कितें करता, हे म्हजें सवाल आनी हे म्हाका एक सवाल म्हजे थंय उरता. सो त्या खातीर हांव केदाळा हांव चड आनी चड देवा थंय हांव देवाच्या उतर आमकां देवा थंय म्हळ्यार देवा सांगातपणांत आमी जियोंक एकच एक साधन आमकां आसचें म्हळ्यार देवाचे सांगातपणांत आमी वेळ करचो. देवाच्या सांगातपणांत वेळ करचो म्हळ्यार ताचें उतर वा ताचें कितें आमकां पवित्र बुकांत म्हळ्यार बायबलांत आमकां कित्यो ताच्यो बसोवण्यो आसात वा ताचे विशयांत हांव केदाळा चड आनी चड जाणवाय आपणायता. देवा विशयांत, देवाची सिस्टमा विशयांत, देवाची सिस्टम कशी काम करता ह्या विशयांत हांव केदाळा चड आनी चड ताचे विशयांत हांव शिकता, ताचे विशयांत हांव जाणवाय आपणायता. केदाळा म्हाका ताचे तावन म्हाका कितें म्हज्या जिवनांत म्हजे थंय कितें बंदड आसात त्या बंदडेतावन म्हाका भायर येवंक जाता. आनी ताचे वरवीं जेजू क्रिस्तान जोडून दिल्ली ती देवाची महिमा पळोवंक हांव शकता. त्या खातीर आमच्या पातका वरवीं हांगा क्लियरली दिला तुमच्या पातकांनी ताचें तोंड लिपयलां. हांवें देवाक आतां पळयचें जाल्यार आतां देवा थंय हांव एग्जाम्पल आतां हांवें देवाचें तोंड पळोवचें म्हळ्यार आतांच्या ह्या वेळार हांव देवा थंय देवाचें उतर हांव केदाळा वाचतां. हांव केदाळा देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेतां आनी त्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय कितें उगडापणां येतात आनी ताचें उगडापणां म्हळ्यार रेवलेशन, केदाळा रेवलेशन येतात ती म्हाका देवाच्या सांगातपणांत जियोंक म्हाका कुमक करतात. सो त्या खातीर आमीच देवाचें तोंड आमी लिपयता आमच्या पातकांनी, आमच्या अपराधांनी. आनी हे वरवीं तो आमकां आयकोंक शकना. सबर जण म्हणटात म्हजे मागणी आयकना, म्हाका कांय बरी भलायकी येना, म्हज्या जिवनांत समृद्धी येना, म्हज्या जिवनांत प्रमोशनां येनात, म्हाका कितेंच बरेंपण म्हणलें बगना. कित्याक बगना म्हळ्यार म्हजे थंय ते संबंध जोडूंक जायना. तो संबंध जोडीचे जाल्यार हांवें म्हजें चिंता बदलून म्हजे थंय आसलें उणेपण हांवें भायर घालीचें. आतां पळया केदाळे आमकां हांगा जाल्यार थंय इजाया प्रवादीक जाल्यार ताचे तावन कितें आयलें पयलें ताच्या तोंडान तावन ताचें उणेपण आयलें. वैगी आतां आमकां जेजून हर एक कर्ण दवरलां पूण आतां हांव म्हजे थंय हांव उणेपण विसरता जाल्यार
ते हांवें परत्याक हांवें जिजून केल्ल्या संगती वयर हांवें म्हज्या पातकांत हांव ती महिमा, देवाची महिमा हांव लिपयते आसा. ती महिमा म्हाका अनुभव करूंक जाय. सो त्या खातीर हांवें केदाळां हांव देवाच्या सांगातपणांची असो मनीस जाल्यार म्हजें चिंतप हर एका वेळार, हर एका संगतींनी पयलें चिंतप जायचें म्हज्या देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हजें जिवीत जडचे प्रमाणे. सो त्या खातीर हांवें खंयचेच हांगा पळय, आनी हे वरवीं तो तुमकां आयकोंक शकना म्हणटा. म्हजें कितें हें आसा, म्हजें मागणें म्हळ्यार हांवें डिमांडां घालची न्हय. हांव देवाच्या उतरां मागणें म्हळ्यार हांवें देवाच्या उतरा प्रमाणे, देवाच्या बसवण्या प्रमाणे हांवें कन्फेस करचें, हांवें उलोवचें देवा लागीं, हांवें तो संबंद हांवें जारी दवरचो. सो केदाळा हांव तें करतां, त्या दाळा म्हजे थंय ते खंडीत म्हाका ताचे तावन बरेपण मेळटा. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. इसाया 30:15 काडया. कित्याक सर्वेस्पर देव, इस्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा, तुमी तुमची जिणी बदलिल्यार आनी समाधानान रावल्यार तुमकां तारण मेळटलें. शांत मनान म्हजेर विश्वास दवरल्यार तुमकां बळ मेळटलें, पूण हें तुमकां नाका जालें. प्रेज गॉड. पळय हांगा इसाया प्रवादी म्हणून म्हणटा, कित्याक सर्वेस्पर देव, इस्रायलाचो पवित्र देव, हांगा पवित्रपण हांगा प्रत्येक तो मेन्शन करता. पळया, इस्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा, तुमी तुमची जिणी बदलिल्यार आनी समाधानान रावल्यार तुमकां तारण मेळटलें. पयलें आमकां जिणी बदलावणाक आमकां पयलें तावन आपणे आसा. आमी केदाळा त्या आदाम आनी एवेन ताचे वरवीं त्या आमच्या मनशा कुळाक पाताक आयलें, त्या दाळा तावन आमकां देवा संबंदांत रावूंक आमकां ते एक उणेपण जालें आमचें थंय. कित्याक म्हळ्यार हांगा त्या खातीर म्हणटा, कित्याक सर्वेस्पर देव, इस्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा, तुमी तुमची जिणी बदलिल्यार आनी समाधानान रावल्यार तुमकां तारण मेळटलें. समाधानान रावचें म्हळ्यार आमकां देवाचें उतर आसा आमचे कडेन. देवान ताच्या पुता वरवीं ताणें आमकां कितें करून दवरलां, सो कितें केलां हें हांव केदाळा नियाळतां. म्हज्या केदाळाय हांव म्हजो फ्री टायम आसूंक पुरो, म्हजो केदाळाय हांव एकसूर आसता. स्पेशली आमकां सैतान आमकां चड आमचे कडेन एक्टीव जाता केदाळा म्हळ्यार एकच आमी चड उलयतना वा आमी एकसुरे आसतना. तुमी नोटीस केलां जावंक पुरो तुमच्या जिणेंत तुमकां सबार एकसुरेपण भोगतना मनशाक नाना तराची चिंतना येतात, आनी ती चिंतना देवाचे महिमा पळोवच्या बदलाक देवा तावन पयस व्हरच्या प्रकार आमकां ती चिंतना येतात. अशेंच जालें आदाम आनी एवेक. केदाळा ती एव एकलीच आसली. आतां सैतानान केदाळा नाडलें एवेक, ती एकसुरी आसली वैगी. आदाम तेचे सांगाता नातुल्लो. सो ते दाळा सैतानान तें काम केलें. अशेंच जाता आमी केदाळा एकसुरे आसता, ते दाळा आमी आमचें चिंतप आमी कंट्रोल केल्यार आमी देवाच्या सक्ते विशयंत आनी देवाच्या संगते विशयंत आमी केदाळा आमी चिंता आनी आमी ताचे वयर नियाळता आनी ताच्या प्रमाणे आमी चलोवंक आमचें मन बदलिता.
त्या दाळा आमी ते झुजांत आमी जैत जोडूंक जाता. आमचे झूज म्हळ्यार हे आत्मीक झूज आमचे अशेंत आमी केदाळ आमच्या मतींत नाका जाल्ली चिंतना येतात ताचे विरोध आमी झुजचेंत जावन आसा आमचे झूज. हांव केदाळ त्या झुजांत झुजतना हांव सक्सेस जाता तेदाळ हांव एक देवाच्या नितीवंतपणांत हांव एक सोलसो मनीस जाता. सो त्या खातीर हांगा तुमची जिणी बदलिल्यार आनी समाधानान रावल्यार तुमकां थारान मेळटलें. शांत मनान म्हजेर विश्वास दवरल्यार तुमकां बळ मेळटलें. पूण हें तुमकां नाका जालां. आमकां हांगा हर एक सांगलां पळया. तेदळत इसाया प्रवादी मुखांतर आमकां सांगलां. आतां आमकां ताचे वरवीं इजी करून दिलां. कितें म्हळ्यार जेजू संवसार येवन म्हजे खातीर आमच्या मनशा कुळा खातीर हर एका मनशा खातीर ताणें आमचें उणेपण ताणें कान गेलें. आमचें कितें अविधेयपण आसलें ताणें कान गेलें. आमचें हर एक पाताक ताणें कान गेलें आनी ताच्या रक्तान आमकां धुवन ताणें आमकां एक नितीवंतपणाचें मुकूट आमकां दिलें. तें एक देणें जावन आसा. त्या खातीर आमकां नितीवंतपण नासतना नितीवंतपणा विशयंत आमकां कळीत नासतना आमी कितेंच मुखार वचोंक जायना. आतां आमकां नितीवंतपण आमकां जेजू क्रिस्त कशें आयलें. 2 Corinthians 5:21 घाला पळय. प्रेज गॉड. तर आमी क्रिस्ताचे दूत आमचे मुखांतर देव तुमकां उलोवता. 21 सिस्टर 21 पदकाचे कत नासलेल्याक देवान आमचे पासत पदकाचें बलिदान केलो. अशें आमकां ताचे उद्देशीन देवाचें नितीवंतपण जोडलेली परजा जायशी केली. आमकां कशें नितीवंतपण मेळ्ळें. आमकां नितीवंतपण जेजू क्रिस्त मार्फत मेळ्ळें. आतां हांव जेजू क्रिस्ताक सत मानता आनी ताणें केल्ल्या कार्याक हांव सत मानून ताचेर हांव भावार्थ दवरतां. आतां आनी कडेन आमी वाचता भावार्था वरवीं आमकां नितीवंतपण जोडलें म्हणून मेळटा. पूण थंय कित्याक दिलां म्हळ्यार हांगा मेन आमकां हांगा पदकाचें कत नासल्याक देवान आमचे पासत पदकाचें बलिदान केलो. हें हांवें सत मानिचें अशें आमकां ताचे उद्देशीन हांव केदाळ जेजू क्रिस्ताक सत मानतां. हांव जेजू क्रिस्ताक केदाळ सत मानतां. केदाळ हांव एक नितीवंतपण जोडलेलो मनीस जाता. हांगा सगळे परजे खातीर पळया हांगा खाली कोण सत मानल्या खातीर मात्र न्हय हर एक मनशा कुळा खातीर सगळ्या मनशा कुळा खातीरच हांगा बरयलां. अशें आमकां ताचे उद्देशीन देवाचें नितीवंतपण जोडलेली परजा जायशी केली. सगळे परजे हे रेडी करून दवरला. आतां एग्जाम्पल आमी आमच्या अकाउंटांत आमी पयशे आसात वा आमचे थंय अमाउंट आसा. पूण हांव आतां ते विथड्रॉ करचें जाल्यार हांव कालें करतां. एक तर चेक बरोवन दितां आनी वा ATMांतल्यान हांव विथड्रॉ करतां वैगी. आतां हांव ते अनब्लॉक करचें जाल्यार हांव ते पयशे अनब्लॉक करचे जाल्यार हांव कालें करतां म्हाका दिल्लें तें कार्ड वैगी म्हाका दिल्लें तें कार्ड हांव घालतां आनी ताचें सामा पिन हांव घालतां. अशेंच देवान आमकां हर एक ताच्या पुता मार्फत करून दवरलां. जाय तितलें आमच्या हर एकल्याच्या अकाउंटांत घालां. पूण हांवें तें अनब्लॉक करचें जाल्यार हांवें देवाचें उतर म्हणलें समा पिन हांव केदाळ घालतां तेदाळ तें अनब्लॉक करूंक जाता. आनी हांव त्या विशयांत कशी ती इन्स्ट्रक्शन हांवें थंय ATM पिन कार्ड घाल्ले कुठले पयशे येनात वैगी. ताका प्रोसिजर आसात. अशें कर तशें कर म्हणटा वैगी.
ते इन्स्ट्रक्शन आम्ही फॉलो करूंक आसा. केदळ हांव ते इन्स्ट्रक्शन फॉलो करता. ते दाळा हांव ते एबल मनीस जाता ते पिन्न घालूंक पैकी ते इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे. तशेंच आता एक्झाम्पल आनी एक सांगता जाल्यार आता आम्ही चेक दिता. आता आम्ही दुसऱ्यांची चेक दिवन आम्ही दुसऱ्यांच्या अकाउंटान हे ते साईन सामाना जाल्यार काडूंक जाता की. आम्ही सामान त्या अकाउंटांतल्यान आमच्या अकाउंटांतल्यान विड्रॉ करचे जाल्यार हांव ती समा चेक दिता आनी ती चेक कर तातूंत समा बरयता, समा डेट घालता, समा तातूंत हांव सायन घालता, समा जाय तितले अमावंट हांव तातूंत बरयता. अशेंच हांव देवाची इन्स्ट्रक्शनां म्हज्या जिवितांत हांव केदाळा हांव ते पालन करता आनी ताच्या प्रमाणे हांव म्हजे चिंता बदलून हांव ताच्या प्रमाणे चलोवंक हांव तयार आसा आनी केदाळा हांव तें चलतां. केदाळा हांव एक नितीवंतपण जडिल्लो हांव एक मनीस जाता. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. त्या खातीर आमकां संवसारांत तितले इजी ना. आमी जिजून करून दवरलां, पूण हांव जोडिचें जाल्यार हांवें कितें करीचें. म्हाका हर एका मेटांनी आडकळी येवच्यो आसतातच. आतां पळया तुमी, मनीस रेतीरेक येता, रेतीरेक येवन रेतीरेक आयिल्ले फुडले थंय एक पटी तांकां बरें दिसता. सक्कडी हर एक पुरो देवाचें उतर अशें आसा तशें आसा, बरोवन काडून घेया, आमी नोट्स करया, सक्कडी पुरो करता. पूण तो नोट्स आमी घरा वचून आमी ताचे उपरांत त्या नोट्सा प्रमाणे हांव ते देवाच्या उतरा प्रमाणे ते देवाच्या बसवण्या प्रमाणे हांव चलोवंक ट्राय करता गी. म्हजें जिवीत हांव बदलूंक म्हळ्यार म्हजें मन परिवर्तन करूंक हांव यूज करता गी. नोट्स बरी आसता आनी प्रत्येक हांव नेक्स्ट रेतीरेक येतना तो नोट्स व्हरून येता आनी प्रत्येक हांव तो सब्जेक्ट थंय टिचींग दिल्यार प्रत्येक हांव बरोवन काडून घेता. हे अशें आसा जाल्यार आमच्या जिवनांत खंडीत बदलावण येवंक साधना. आमच्या जिवनांत बदलावण येवचें जाल्यार देवाची हर एक इन्स्ट्रक्शनां हांवें त्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे ताचे प्रमाणे म्हजें चिंता बदलून जिवीत हांवें बदलूंक आसा. म्हणून 10:19 घालया. जायतीं उतरां आसात थंय पातका विंडरावंक जायना. आपले वोंट नियंत्रीत करता तो शाणो. देवाचें उतर आमकां सांगता. आमी तशेंच वडोल हांवें एकसूर आसतना आमकां कशें सैतान आमकां ट्रॅपान घालूंक पळयता, तशेंच आमी केदाळा चड उतरां उलयता. आमी हांगा सांगता जायतीं उतरां आसात थंय पातका बीन रावोंक जायना म्हणटा. जायतीं उतरां म्हळ्यार आमी केदाळा चड आनी चड कम्युनिकेशन करता. आमकां गरज नातल्या संगती विशयी ती आमी उलयता. आमकां कितेंच आमकां गरजच ना, आमकां तें कनेक्टच ना. त्या दाळाय आमी उलयता जाल्यार आमकां तें देवा तावन आमकां थंय तावन आमकां पयस व्हरता. कित्याक म्हळ्यार आपले वोंट नियंत्रीत करता तो शाणो म्हणटा हांगा. तेका सांव पावल म्हणटा लेकाचें उलोवंक आमकां मितीन उलोवंक आमकां सांव पावलांनी सांगलां आमकां. केदाळ आमी चड उलयता. आमी चड एका मनशा कडेन गरजेच्या भायर वचून आमी उलयता. ते दाळाय आमी ट्रॅपान पडता वा आमी मुखल्या मनशाक ट्रॅपान घालता. त्या खातीर आमकां कितें आसा तितलेंच आमी करीचें सोडून आमी ताचे वरवीं लेका वरवीं वर्त करूंक गेल्यार
वा आमचे ऍक्टिव्हिटीज आम्ही चड करून गेल्यार आम्ही देवातान आम्ही पयसो आमकां देवातान पयसो संग मुस्तू वाटो आसात, पूण देवा थंय येयचे जाल्यार आमकां एकच वाट आसची, ती जावन आसा तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. आनी जेजू क्रिस्ता मार्फत मात्र आमकां देवा थंय आमी येवंक जाता. आनी आतां आमकां पवित्र आत्मो आमचे सोमें वावुरता, त्या खातीर आमी देवाचे उतर केदाळा हांव चड आनी चड ताचे सांगातपणांत हांव वेळ करता, तितले चड आनी चड म्हजे थंय तो पवित्र आत्मो वावुरता. आनी त्या पवित्र आत्म्याद्वारे हांव देवा थंय सोलोंक म्हाका एक व्हडादीक हातेर जावन पवित्र आत्मो म्हजे थंय वावुरता. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. मुन्यो कडया 14:12. थोडे फावटी मनशाक आपली वाट सारकी म्हूण दिसता, पूण शेवटी ती मरणाक पावयता. प्रेज गॉड. पळया, आमी संवसारांत आमी जियेतना आमकां आमी उलयल्लें समा आसता म्हणून आमी चिंता, आमी केल्लें कार्य समा आसता म्हूण चिंता, आमची चिंतना, आमचे प्लॅन्स आमी कितें आसा ते आमी पुरो समा आसा म्हूण चिंता. त्या खातीर हांगा म्हणटा, थोडे फावटी मनशाक आपली वाट सारकी म्हूण दिसता. सो आपली वाट सारकी म्हूण दिसता, पूण ती शेवटी ती मरणाक पावयता. मरणाक म्हळ्यार हांगा कुडीचें मरण म्हणून आमी चिंतचे न्हय. आमी देवातावन पयस वेचंत आमकां तें मरणा परी जावचें. कित्याक म्हळ्यार थंय आदाम आनी येवेन देवा विरोध आविधेय जाल्ल्याक थंय देवान पयलें सांगलें, ह्या रुखाचें फळ केल्यार तुमी मरतल्यात. पूण थंय तांकां मरण येवना. मरण खंयच्यान आयलें? देव आत्मीक वैगी, देव आत्मीक रितीन तो पवित्र. सो त्या खातीर त्या पवित्रपणांत रावचे जाल्यार आमी आत्मीकपणांत आसाचे. आमी केदळ संवसारी रितीर आसा जाल्यार आमी संवसारी रितीचे कार्यां करून आमी आमचें जिवीत करता जाल्यार तेदळ आमकां देवा सोमें आमकां जियोंक जायना. आनी देवा तावन पयस वचून आमी जियोवचेंच तें मरण जावंक पावता. कित्याक म्हळ्यार आमी पळयल्यार लूक 15 म्हूण चिंता हांव. लूक 15 हाची प्रोडिगल सनाची वापर तातूंत 11, 12, 13, 14 आमी वाचल्यार कळटा. उपरांत तो सांगी लागलो, एकल्या मनशाक 2 पूत आसले. तांचे मदल्या धाकट्यान आपल्या बापाय लागीं अशें म्हळें, बाबा, म्हज्या वांट्याक येवचो आस्तीचो हिस्सो म्हाका दी. आनी बापायन तांकां आस्त वांटून दिली. चड दीस गेले ना धाकट्या पुतान आपल्या आस्त बदी पुरो विकलें आनी मेळ्ळलो दुडू घेवन तो पयशिल्या गांवाक भायर सरून गेलो. उपरांत थंय मस्तीन जिवन ताणें दुडू पुरो विबाड केलो. प्रेज गॉड. आनी एक 14. ताचे लागीं आसलेले सगळे होगडावन काबार जातच त्या गांवांत एक कठीण दुकोळ पडलो. तवळ आपल्या हातांत कांयच नासतना तो व्हड अडचणेंत सांपडलो. प्रेज गॉड. पुरो आतां पळया, हांगा वेचीक पुती तशेंच तो ताच्या बापायच्या विरोध गेलो. सो तशेंच आमी आमच्या बापाय म्हळ्यार हांगा देव आमकां ताच्या विरोध आमी गेल्यार आमी खंडीत जावन आमी सांपडटा. कित्याक देवान आमकां ताचे भुरगीं करून आमकां संवसाराक धाडला म्हणून आमकां देवाचें उतर आमकां सांगता. सो त्या खातीर आमकां कितेंच उणेपणांतलें जिवीत जियोंक ताणें ताच्या सांगातपणांत आशिल्ल्यांक अनुभव करूंक मेळटा म्हणून हाचे मार्फत आमकां कळटा. सो हांगा पळयात, एकल्या मनशाक 2 पूत आशिल्ले. तांच्या मदले एकल्यान आपल्या बापाय लागीं अशें म्हळें, बाबा, म्हज्या वांट्याक येवचो आस्तीचो हिस्सो म्हाका दी. आनी बापायन ताका
कितें आस्त वांटून दिली पळय हांगा ताका खंयचे ते चिंता पयलें बापाय कडेन बऱ्या नासलो हर एक कितें ताका कांय उणें पडनासलें पूण ताचे थंय एक स्वार्थ आयलो आनी ताचे थंय आविदेयपण जावचें तसलो एक गूण ताणें प्रदर्शीत केलो त्या वरवीं ताणें बापाय कडेन विचारलें आनी बापाय तावन कान घेवन तो पाटी गेलो पयस गेलो संवसारी वस्त दुडू म्हळ्यार आतां संवसारी वस्त ताणें कान गेली संवसारी रितीन तो जियेलो संवसारी रितीन जिवन गम्मता मारन तो आपलें आत्मीकपण बापायचो संबंध होगडावचे परी गेलो अशांत आमच्या जिवितांत जावचें आमी केदाळा ते सांगातपण वगडायता आनी आमी त्या सांगातपण त्या खातीर आमकां पवित्र आत्मो दिला हांव केदाळा सांगातपण वगडायता तेदाळा म्हाका कन्विक्ट करता तो हांव हांगा सूख करनासा हांव हांगा करेक्शन करूंक आसा केदाळा हांव देवाच्या सांगातपणांत असलो मनीस भायर येता तेदाळा पवित्र आत्मो आमकां कन्विक्ट करता सो त्या खातीर आमकां तो मजतदार जावन आमचे सोबेत तो वावूरून आसा सो आमी केदाळा आमी ताचे थंय आमचे गमान दिता त्या पवित्र आत्म्याच्या तळ्याक आमी गमान दिता तेदाळा आमचे जिवीत प्रत्येक आमी देवा सोबेत आमी एक जावंक जाता आनी आमचे जिवीत बऱ्यांतले बरें जिवीत जियोंक आमकां फावो जाता प्रेज गॉड थँक यू जीजस कोणायकी कांय सांगूंक आसा की ब्रदर पिटर कांय आसा की प्रेज गॉड ना बरोबर प्रेज गॉड आमी आमच्या उतरांत कंट्रोल करीत आनी एकसरपण आसतना आमची चिंता देवाच्या उतरा प्रमाणे आसल्यार मात्र आमी तुमी सांगली देवाच्या उतरा प्रमाणे बरें जैत्यवंत जिवंक जाता प्रेज गॉड थँक यू कोणाची टेस्टामनी आनी कांय आसा की कोणाचें ना जाल्यार आमी अर्घा मागण्या दिवन आमी मुखार या मगाळा बापा अर्गान तुका दिता बापा आयच्या दिसा तुवें आमकां कशें आमचें जिवीत आमी संवसारी रितीर आसलें जिवीत आमी कशें तुज्या सांगातपणांत येचें आनी तुज्या सांगातपणांत आमी कशें जियोवचें आनी त्या जिवितांत आमकां तुजो अधिकार तुजी सोडवण संपूर्ण रितीर अनुभव करूंक आमकां फावो जाता म्हणल्यार तुवें आमकां आज सांगून दिलें बापा त्या खातीर तुका अर्गान दिता बापा हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन आमेन आमेन परवा शुक्रार आमची एका दिसाची रेतीर आसा तशेंच आमची वस्ती रेतीर 20 तारीख येता 23 म्हणसर 4 दिसांची वस्ती रेतीर आसा त्या खातीर तुमी येया हेरांकी आपण या आनी देवाचे उतराची समजणी मेळोवन जिवीत बदलून देवान दिल्लें तें बऱ्यांतलें बरें जिवीत आमी हर एकलो अनुभव करूंक आमकां देवान आपण दिल्लें आसता आमी तांतू आमी वांटेली जाया प्रेज गॉड थँक यू Semestan, join the semester. Thank you very much. थँक यू परत मेळया